म्हादयचे उदक मलप्रभा न्हंयेत व्हरप केंद्रीय पर्यावरण खात्यान कर्नाटक सरकाराक पर्यावरणीय दाखलो दिवंक ना। पिवपाचे उदक एके न्हंयेंतल्यान दुसरे न्हंयेत व्हरचें जाल्यार पर्यावरणाचो दाखलो जाय पडटा काय कितें अशें कर्नाटकान पर्यावरण खात्याक विचारलेलें। तेचेर हो दाखलो गोंयाकडल्यान घेवचो पडटलो अशें तेणी बरोवन दिलें। पूण ही जाप दिवपी ते पत्रूय फाटीं घेतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा। सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळोन येतकीर मंगळारा मुख्यमंत्री हेचेर उलयलो। तो सांगता त्या प्रमाण पर्यावरण खात्यान कर्नाटक सरकाराक स्पश्ट सांगला, गोंय सरकारा कडल्यान पर्यावरण दाखलो घेतल्या बगर आनी अभयारण्यांनी जनसुनावणी जाल्या बगर पर्यावरण दाखलो मेळचो ना। त्यांनी एक गजाल मुद्दामून सांगली की जे कर्नाटक निगम हांकां जे पत्र दिलें एक रुटीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवला वयलें एक तें पत्र आशिल्लें। तें पत्र जें आशिल्लें हें आपल्या लेवलाचेरूय येवंक ना आनी आपुणूय ती फायल हाताळूंक ना। एखादो जेन्ना कर्नाटक निगम विचारता की आमकां ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टा खातीर EC लागतली काय कितें, तर तेंच्यांनी त्या ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टा खातीर EIAची गरज ना, एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट हाची गरज ना। बट त्याच बरोबर तें पत्र तुमी सगळ्यांनी पळयलां, ताका काही तेणी कंडिशन्स घातली की तुमी वायल्ड लायफ बोर्डाचे परमिशन घेवचें पडटलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेवचें पडटलें, ह्या सगळ्या लोकांची परमिशन्स कंपल्सरी घेवची पडटली। आनी इवन दो तुवें एनवायरमेंटल क्लियरन्स कन्सर्न वीथ द गोवा स्टेट हांचें एनवायरमेंटल क्लियरन्स जे आसा पळय म्हणजे हांगासर पब्लीक हियरींग हें गोंयांनी घेवचें पडटलें, बिकॉज इट इज कम्स अंडर द बफर झोन ऑफ द म्हादई वायल्ड लायफ आनी भीमगड वायल्ड लायफ, ह्या दोनूय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन येता। म्हणल्यार पब्लीक हियरींग हें हांगासरूय घेवचें पडटलें आनी हें सगळें घेतल्या उपरांतूच तुमकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स हें दिलें वयतलें। दे हॅव मेन्शन इन दॅट लेटर। आतां आमी डिमांड केला की तें लेटर विड्रॉल करचें जें कर्नाटकाक दिलां, जरी म्हणजे स्पेसिफीक भितर एनवायरमेंटल क्लियरन्स ना जाल्यार सुद्दां तें लेटर जें आसा हें विड्रॉ करचें। MOEFाक जर दिसलें की इंटरवीन करचें जाल्यार आमची पयली डिमांड आसा, यू डू द सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग वीथ द कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोवा स्टेट एंड MOEF डू जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन, देन ओनली हॅव अ डिस्कशन, जॉयंट डिस्कशन। हे ऑलरेडी आमी डिमांड केला तांकां, ही हॅज एग्रीड। पूण तशें जाल्यार मंत्री जावडेकरान म्हादयेचेर कर्नाटकाक पर्यावरण दाखलो दिलो म्हणून ट्वीट कित्याक केलो, पळयात तेचे रजाव। एक गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय, मिनिस्टराचें ऑफिस सगळ्यो गजाली पळयत आसता। आमी एक गजाल आतां म्हाजें सुद्दां म्हाजें ऑफिस सगळ्यो गजाली पळयत आसा, गडगडे कदाचित जावं शकता, हांव अशें म्हणना। इट इज ऑलवेज मिनिस्टर आसत किंवा कोणी आसत, ते ऑफिस इज लुकींग आफ्टर इज एवरीथींग। ह्या प्रश्नाचेर गोवा फॉरवर्ड राष्ट्रीय हरीत लवादा मुखार गेल्या म्हणूनय मुख्यमंत्री चळावला। गोवा फॉरवर्डाचो आदलो उदका शिंपणावळ मंत्री विनोद पालयेकार सुशेगाद बसलेलो म्हणून गोंयाचेर ही परिस्थिती येयल्या असो आरोप तेणें केला। ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जाल्या, बट इट इज नॉट नोटिफायड टील नाव, इट इज नॉट नोटिफायड। द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज ऑल्सो नॉट नोटिफायड। द सुप्रीम गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू नोटिफाय दॅट फर्स्ट एंड देन दे वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट दॅट, बट वी हॅड ऑलरेडी फायल अगेन्स्ट दॅट ऑर्डर इन टू द सुप्रीम कोर्ट। तूं म्हणटालो आसतलें काय न्ही, आसा ऑलरेडी, वी हॅड ऑलरेडी अपील दॅट ऑर्डर। ती खरें तेंच तो तुका सांगलें, आतां जो एनजीटीन गेला पळय न्ही तो तेन्ना वचोंक जाय आसलो। खरें म्हणजे आतां जो एनजीटीन गेला गोवा फॉरवर्ड तेजोच मंत्री तेन्ना WRD मिनिस्टर आसलो। म्हाका दिसता त्या मिनिस्टराक कितलें कळटालें आनी कितलें कळनासलें हें तुमकांय खबर आसा। जो त्यांनी स्टेटमेंट तेन्ना कितें केल्लो पळय न्ही हो तोय जाणा। तेन्ना जर तेणी वेवस्थीत रित्या थोडोसो टायम हो म्हादयच्या विशयाचेर दिल्लो जाल्यार घडये कदाचित तेन्नाच सुप्रीम कोर्टान अपील करपाक जाय आसलें। हांव मुख्यमंत्री मार्चान जालो आनी जेन्ना ही गजाल म्हाजी एप्रिलान येयली, हांव तुमकां मुद्दाम सांगता, एप्रिलानूच ताचेर कंडोलन्स ऑफ द डिले 9 म्हयन्याचो घेवन तेन्नाच आमी जे आसा पळय न्ही आमी नवीन AG अपॉयंट केल्या उपरांत आमी ऑलरेडी फायल जी आसा हे सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी तेकाय जो आसा हो अपील केल्लो आसा। पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी।